मुखावयल्या वेंचणुके आदी आयोगान जारी केल्ल्या ओबीसी आरक्षणा वयल्यान विधानसभेत मंगळारा दिसा व्हडलो बोवाळ जालो। ओबीसी आयोगान वेंचणूक आयोगाक दिल्ली ओबीसी डेटा चुकीची आशिल्ल्याचो आरोप सरकारांतल्याच आमदारांनी केलो। हीच संद साधून विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणा वयल्यान सरकाराचेर खर टिका केली। On the concreting, and I had asked this question, the reasons for these cracks appearing on the concrete roads and the measures. ओबीसी आरक्षण करचे पयलीं सरकारान वेंचणुको जाहीर केल्योच कश्यो ह्या रुडॉल्फ फर्नांडिसान उपस्थित केल्ल्या प्रस्नावेल्यान विधानसभेचे वातावरण बरेच तापले। पंचायत वेंचणूक दोळ्या सामकार दवरून जाहीर केल्ले ओबीसी आरक्षण कशें चुकीचे आसा हाचे दाखले फकत विरोधकांनीच न्ही जाल्यार सत्ताधारी आमदारांनी लेगीत दिले। हे जे इलेक्शन आसा ते इलेक्शन ओबीसी रिजर्वेशना लागून डिले जाल्ले आनी 10 ऑगस्टाक आसा। आतां पयर जो डेटा सरकारान ओबीसी कमिशनाक दिला आनी ओबीसी कमिशनान मागीर तो इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो आसा। आमचे नजरेक अशें येयल्लें आसा की पयलीं जे नोटिफिकेशन दिल्लें काडलेलें त्या नोटिफिकेशनाक इलेक्शन कमिशनानच 8-9 कडेन बदल केल्लो आसा आनी 8-9 कडेन जो पळय बदल केल्लो आसा न्ही ओबीसी ज्या जाग्यार 40 सुद्दां लोक ना, ज्या जाग्यार 15 लोक ना, लोकसंख्या वोटर्स ना, अशा जाग्यार ओबीसी रिजर्वेशन दिल्लें आसा। हो डेटा म्हाजे मना प्रमाणे जावं म्हाजें कॅल्क्युलेशन जें पळय आसा तेजे प्रमाणे तुमकां सांगता हांव की हो डेटा जो पळय आसा तो सबमीट केल्लो आसा ओबीसी कमिशनान इलेक्शन कमिशनाक तो रॉंग आसा आनी ते खातीर हो सगळो घोळ जाल्लो आसा। परत आतां हे मॅटर जें आसा तें कोर्टान गेल्लें आसा। ट्रिपल टेस्ट हांव कितकोन केला तें आमचे आंबेली पंचायत जायती ओबीसी आहाय, फिशरमॅन आहाय, टॉयलेट टायपर्स आहात, पूण एकूय सीट ना ओबीसीचे। तेज भायर सालजारा विलेज पंचायत तो वार्ड रिजर्व केला, थिंगा एकलोय ओबीसी ना, थिंगा कॅन्डिडेटूच ना आतां। सो हें हांव नाका हें सर्वे कितें करून केल्या तांणी रिजर्वेशन। आंबेली पंचायत एकूय ओबीसी ना, एकूय सीट रिजर्व ना, एकूय ना सीट, पूण पॉप्युलेशन आहा, फिशरमॅन आहा, टॉयलेट टायपर्स आहा, ह्यो कम्युनिटी आहाय थिंगा जायती आहा। आतां 1528 सीट्स टोटल आहात, तातूंत ओबीसी रिजर्वेशन जावंक जाय आशिल्लें 27%। स्पीकर सर, ओबीसीक मेळ्ळ्या 307 सीट, हाजो अर्थ थंयच 20% दिले, 7% तांकां कट मारले। सारकें सादें गणीत पळोवंक गेलें जाल्यार 27% जावंक जाय ते 20% दिले, 7% तांकां कॅट केलें। स्पीकर सर, आतां फुडें विरोधक उलयता म्हणटा न्ही मुखेलमंत्री, हांव एक स्टेटमेंट ताका वाचून दिवंक सोदतां। तुळशीदास नायक म्हणून आहा जो सावथ गोवा बीजेपी चीफ, तो म्हणटा सांकवाळ पंचायतीन ओबीसीचेर अन्याय जाला आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनान ताका न्याय दिवचो म्हणून। हो विरोधक न्ही, हो बीजेपीचो सावथ गोवा चीफ। ह्या सगळ्या प्रस्नांक मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या उतरान विरोधकांचें समाधान जालें ना। ओबीसी आयोगाक सरकारान दिल्ली माहिती चुकीची कशी आसूं शकता असो प्रस्न काँग्रेस आमदार मायकल लोबोन विचारलो। लोबोचो मुद्दो उखलून धरीत आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी व्हिएगशानूय सरकाराचेर फोग काडलो। इलेक्शन कमिशनर करता रॉंग आहा इश्यू कितें इश्यू आसा इज रॉंग दॅट डज नॉट स्पीकर सर कोणी केल्ल्या एकटा सिंगल ये लिस्ट जे आपण टेस्ट लिस्ट ये 5 जुलै 2022 केला आणि एट प्रेजेंट एवरेज ओबीसी परमिशन पर्सेंटेज इट इज 24% जाता। स्पीकर सर ओबीसी कमिशनान एक उत्तर मेळटलें डेटा घेतला पंचायतीचे क्लर्क तुम्ही सगळे सब स्टाफ तेंच्यांनी दिला हा क्लर्क सब स्टाफ पंचायत वेंचणुकीच्या मुद्द्यावयल्यान कोर्टान एकदा दोनदा न्ही जाल्यार 3 खेपे सरकाराक चिमटे काडल्यात आनी तेन्ना खंय सरकारान कोर्टान दिल्ल्यो सुचोवण्यो मान्य केल्यो आनी पंचायत वेंचणुकीची तारीख निश्चित केली। पूण ओबीसी आरक्षणाचो मुद्दो अजूनय कोर्टान आसा, हाचेर बुधवारा सुनावणी जातली। ताका लागून कोर्टाच्या निर्णयाची तलवार अजूनय सरकाराच्या मानेर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।